शेनवारा गोंय विद्यापीठाचो पदवीदान सुवाळो जाले उपरांत राष्ट्रपती सांजे गोंयचे राजकारणी धरून बाकीच्या मळावेल्या लोकांक मेळ्ळो। होच वेळ साधून युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्रपती मुखार मायनिंग बंदी आनी अध्यादेशाचो इशू काढलो। काल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथजी कोविंद हांकां मेमोरंडम सबमीट केलो आनी जेन्ना मेमोरंडम सबमीट केलो त्या वेळार ताणें म्हाका विचारलें की तुमी म्हणजे राष्ट्रपती कडल्यान कितें अपेक्षा करता। त्या वेळार सांगलें आमकां फक्त एमेंडमेंट जर करीत गोवा गव्हर्नमेंट कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 सेक्शन 2 जर एमेंडमेंट करीत जाल्यार हो इश्यू सॉर्ट जावचो। आनी आमकां तुमचे कडल्यान अशी अपेक्षा आसा की तुमी ते एमेंडमेंट करपाक हेल्प करता। आनी त्या प्रमाणे ताणें ताका सेक्शनूय वाचून पळयलें ताणें, कारण हांवें ताका पॉयंट आउट करून सांगलें की बाबा हें सेक्शन जें आसा तें इंट्रोडक्टरी डिफेन्स आसा म्हणजे 1961 पासून आनी एक्ट येयल्या 1987 ताका लागून आमचें म्हणणें इतलें की जेन्ना एक्ट येयलें तेन्ना जें तुमी इम्प्लिमेंट करा इंट्रोडक्टरी करूं नाका, इतलोच आमचो डिमांड। तर त्या वेळार ताणें सांगलें की ताणें तो लॉयरय आसल्या कारणान ताणें तें सेक्शन वाचून पळयलें आनी मागीर सांगलें की तेजेर कितें एप्रोप्रिएट एक्शन आसा जी आमी करतली आनी आपूण तें फॉरवर्ड करतलो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक खंय मायनिंगाचें कांयच पडून गेल्लें ना। आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागलें आज म्हयनो जालो, अजूनय तेंचे आमकां अपॉयंटमेंट तेंच्यांनी दिवंक। आमकां अशें दिसता की चीफ मिनिस्टर कांय पडलेलें नासता, राष्ट्रपती जर ताची दखल घेवंक शकता आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टर जर कांय पडलेलें ना जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ताका मायनींग इश्यू जो आसा तो सॉर्ट आउट करपाचें ना, अशें तितलें लक्ष ताका डिले करपाचें आसा आनी कामगार जे लोक आसा ते त्रासांत पडपाच्या शक्यता अशी चड आसा। कारण ताका जर इंट्रस्ट आसा आतां तो येयले एक म्हयनो वयर जालें तेन्ना ताणें इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो आशिल्लो। सो 3 तारखेच्यान तुमी जे धरणे म्हणलेले ते आतां आमी 6 तारखेक म्हणजे आतां आमी फुडल्या आठवड्याचेर ठरयतले, परत मेळटले काही चेंजीस आसा ते चेंजीस करतले आनी फुडें कशें वचपाचें डिसायड करतले फुडल्या ह्या आठवड्यात येता त्या आठवड्यात। सरकारान एनायत केल्ल्या राष्ट्रपतीच्या सत्कारा वेळार खंय विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कावळेकाराक माचयेर बसयलो ना। सरकारान शिश्टाचार मोडलो। थंयसर आमचो गोंयचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन उपस्थित आसलेलो, बट आयज दूख भोगता जो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन थंयसर उपस्थित आसून जो एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट हँडल करता एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका थंयसर काल स्टेजीचेर तेंच्यांनी घेवना। आयज तेज्या जो पोस्ट आसलेलो तेजो एक इन्सल्ट असो केल्लो आसा, एक प्रोटोकॉल तेंच्यांनी आयज काल मेंटेन केल्लो ना। आयज लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेंच्यांनी सकयल बसयलो, ताका स्टेजीर ना घेतात। हो जो प्रोग्राम जाल्लो तो एक गव्हर्मेंट कॉस्टाचेर जाल्लो लोकांचो प्रोग्राम आनी एज अ प्रोटोकॉल ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन हो सदांच स्टेजीर आसूंक जाय। कित्याक आयज पर्यंत हेज्या पयलीं जेन्ना पर्रीकर स्वता लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो तेन्ना काँग्रेसीन अशी केन्नाच ताका सायडलायन केल्लेली ना, हो केन्नाच असो रिवेंज म्हणटा तो घेवन नासलो। आयज खंय तरी दिसूंक लागलेलें आसा हो गव्हर्मेंट आयज खंय तरी रिवेंज घेवपाक लागलेलो आसा, आयज प्रोटोकॉल हो मेंटेन करना। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आपले गोंय भोंवडेचे निमणे दिसा आयतारा ओल्ड गोवा बेसिलिका चर्च आनी मंगेशी मंगेशाच्या दर्शनाक वचून आयलो। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू।